नमस्कार, सुप्रभात. गुड मॉर्निंग गोवान. दीप्ती नागवेकाराचो येवकार. खबरो विस्तारान. UGC नेट जून 2024 रद्द. शिक्षण मंत्रालयाचो निर्णय. 18 तारखेर परीक्षा घेतिल्ली रोकडीच खंय परत घेतले. पेपर फुटला म्हूण दुबावान तशीच परीक्षेची पारदर्शकता सुनिश्चित करपाक परीक्षा रद्द केल्या म्हूण मंत्रालय सांगता. CBI चौकशी जातली. काँग्रेसीचो राहुल गांधी म्हणटा प्रधानमंत्र्याक पेपर लीक बंद करूंक जमना. शिक्षण संस्था BJPच्या ताब्यान. आता पळया राती उसरा आयिल्ली खबर. Delhi's Rao Jivani Court has granted conditional bail to the Chief Minister of Delhi and the national convener of Aam Aadmi Party, Arvind Kejriwal, in excise policy scam case. Enforcement Directorate on 21st March had arrested Arvind Kejriwal in this case over the allegation that he received over 100 crore rupees as bribe to change the excise policy illegally. Meanwhile, he had got interim bail by the Supreme Court for campaigning during the general election, but he had to return back to the Tihar jail. It is likely that tomorrow, that is on Friday, he'll come out of the jail. It is also likely that ED will challenge this bail order before the higher court. Mukesh Kumar for Prudent. गोंयान मान्सून नेट धरता. आयतारा सोमारा दाट पावस. 23-24 तारखेर ऑरेंज अलर्ट म्हूण गोंय वेधशाळेची शिटकावणी. 21 आनी 22 तारखेर पावसाचो येलो अलर्ट. गोंयभर गडगड मारून घोग्यांनी पावस पडटलो. वराक सुमार 40-50 किलोमीटर नेटान वारें मारूं येता म्हूण वेधशाळेचो अदमास. सरकारी आनी महामंडळाच्या स्टाफाक आतां बस पासार सूट मेळची ना. कदंबा महामंडळाचो चेअरमॅन उल्हास तुयेकारान जाहीर केला. 1 जुलय सावन सरकारी स्टाफाक पास ना. इतल्यान खंय कदंबाचे वर्साक 2 कोटी लुकसाण उणें जातले. सरकारी कर्मचाऱ्यांक टीए मेळटा. तातूंत बस पासाक सूट कित्याक काय म्हूण तुयेकाराचो प्रस्न. आमी जे कोण गव्हर्नमेंट सर्वंट आसलेले, जे सेमी गव्हर्नमेंट आनी अशे जे लोक आसले तांकां खूब वर्सां पयलीं सरकारान तांकां एक स्कीम काडलेली की पास सिस्टम घेवपाची. तुमकां तेजेर 40% तांकां सबसिडी मेळटाली. 40%. सो आतां अशें आमकां कळून चुकलें की तांकां टीए मेळटा, ट्रॅव्हलिंग अलावन्सीस मेळटा, प्लस आमचोय तांकां बेनिफीट मेळटा. सो खंय तरी आमकां आमचे कॉर्पोरेशन खंय तरी वयर काडपाक जाल्यार आमकां खंय तरी लॉस जाता. ते लॉस जर भरून काडटलो अशें कांय गोश्टी करच्यो पडटा आनी आमी कोणाचे अन्याय करूं ना. आतां तांकां 1 तारखेक 30 तारीख पर्यंत तांकां जुनाच्या तांचो तो व्हॅलीड आसतलो. तेच्या उपरांत आमी तो तांचो रिन्यू करपा ना. समज तांच्यानी फूल पेमेंट केलो जाल्यार तांचो पास आमी तांकां दितले, फूल पेमेंट. कारण तांकां सगळ्या फुडें क्यू बी लागता, लायन लागता, ती तांकां त्रास जावपाक ना. तांकां जे रेडी आसा फूल पेमेंट दिवपाक तांकां पास सिस्टम करतले. कितले पर्यंत अशें बर्डन कमी जातलें म्हणल्यार अमावंट कितली जावंक शकता ही? आतां खुबशे पळय जाल्यार गव्हर्नमेंट सोडून घेता न्ही. सो सगळे ऑल ओव्हर गोवा म्हणजे काणकोणच्या पतान ते पेडण्याच्या पतान सगळे गव्हर्नमेंट स्टाफ जे आसा तेजे बेनिफीट घेताले. खुबशे जवळ आमकां म्हाका दिसता 1 करोड 2 करोडाची सुमार आमकां तेंचे लुकसाण भरपाई ती आमी सोंसताले. आमी म्हयन्याक न्ही, वर्साची ती पास, वर्साची पास. हय, वर्साक आमकां 1-2 करोड सुमार आमकां ते तांकां खातीर एक्सपेन्सीस करचे पडटाले. सो तो खंय तरी आमकां आतां बेनिफीट जातलो. पार उसगांव भयानक अपघात. एकलो सोंपलो. रस्त्यान वतल्या 57 वर्साच्या धर्मा नायकाक चिड्डून ट्रकवालो फुज्यो. CCTVचेर वळखले. रोखडोच सोदून उखल्लो. ट्रकाच्या मुळान बॉडी चिड्डली. तकली वेगळी जावन कांय मिटराचेर वचून पडली. इतलो धपक्याचो नेट. ते वटेन मडगांव रावणफोंड बस 2 व्हिलरीचो एक्सिडंट. रायडर जिल्लो हॉस्पिटलान. पार उसगांवा हिट अँड रन केसीत एकलो सोंपलो. 1:40 सुमार हो एक्सिडंट जाला. त्या टायमार एक भयंकर मोठी धडक पडटाली आनी एक हेवी व्हेकल, कोण म्हणटा 12 टायर, कोण म्हणटा 14, अजून कन्फर्म जावना कितें ती, पूण एकटो पेडेस्ट्रियल आशिल्लो पळय न्ही ताका डायरेक्ट हिट केली आनी तेजी बॉडी जी आहा पळय न्ही ती सामकी गाडये बरोबर क्रश जाल्या आनी तेजें जें तोंड आसा ते MRF कडेन म्हणजे जवळ जवळ 1 ते 1.5 किलोमिटर पयस तकली पडलेली आसा. इतली हेवी म्हणजे फास्ट आशिल्ली गाडी ती. दुसरें म्हाका सांगपाचें आसा, ऑलरेडी हेज्या जाग्याचें एक्विजिशन जाल्लें आसात. हे आतां तुमी पळयता आसतले विजिबिलिटी कांयच मेळना. 4 लेन जेन्ना फोंडेच्यान गाडयो येता पळय न्ही तेन्ना विजिबिलिटी कांय मेळना आनी हांव हांगासल्यान जर चलत येता पळय न्ही तो ड्रायव्हराक विजिबल ना. कित्याक मातशें स्लोपी आसा आनी नॅरो आसा. ह्या जंक्शना लागून न्ही खूब फावटी हांगा एक्सिडंट फटाल जाल्ले आसा.
ताका लागून फीट उगडी मागणी आसा तुमी हायवे हो फुडलो करता तेन्ना करता एटलीस्ट हांगा ज्या जाग्यार स्कोप आसा रोड वायंडींग करपाक तो तर तुमी रोड वायंडींग करचो आनी मदीं डिवायडर घालचे. नमस्कार. आयज पार उसगांव खुर्सा कडेन म्हणटा थंय एक मेजर असो एक्सिडेंट जालो आनी एक पेडेस्ट्रियन जाचें नांव जावन आसा आनंद धर्मा नायक एज 57 हो रावपी थंयच लागींच खुर्सा कडेन आनी हो जेन्ना चलोन थंयच्यान उसगांव पार थंयच्यान वयतालो तेन्ना अकस्मात एक व्हडलो जवळ जवळ 16 टायराचो राजस्थानचो ट्रक जो उसगांव वाटेन येतालो तेणें ताका पयलो कितें जालें खबर ना पण तो तेज्या टायरा पोंदा आयलो आनी तो फूल स्मॅश जाल्लो आनी तकली जी धड आसा ती अरावंड हांगासर एक 600-700 मिटराचेर तेजी तकली पडली आनी स्पॉटा वयल्यान 3.5 किलोमिटराचेर जो ड्रायव्हर आहा तो गाडी घेवन पळो हिट एंड रन आनी गाडी हाडली आनी हांगासर MRFाचें पार्किंग आहा तितूर तो रावलो. पण म्हाका दिसता फोंड्या पुलिसांनी बरे चालाकीन जी CCTV फुटेज काडून पळयलो आनी विदीन अ शॉर्ट टायम लिमीट म्हणटा तो आनी ताका ट्रकवाल्याक ते सेस केल्लो आसा आनी आतां फॉरेन्सीक टीम येवन आतां सद्या सॅम्पल घेता कारण ताचें जें मास आसलें तें टायराक उरलेलें आनी त्याच प्रमाणे ट्रक मेळ्ळो आसा आनी ट्रक ड्रायव्हराकूय फोंडा पुलिसांनी डिटेन केल्लो आसा. म्हाका दिसता अश्यो केसी त्या भागांत खूब जाल्या आनी लोकांची मागणी आहा की तो रोड आहा तो खूब स्टीप अशें वळण आसा ते मातशें हें करून PWDन कितें तरी तेजें स्ट्रेट रोड करचो म्हणून. मजगती रावणफोंड प्रवासी बस आणि 2 व्हीलरीमध्ये ॲक्सिडेंट. मडगांव रावणफोंडेर आतां सद्या ट्रॅफिक जॅम जाल्लें आसा कित्याक एक एक्सिडेंट जाल्लो आसा एका बसीक आनी एक बायक रायडराच्या मदीं. हो बायक रायडर हे बसीक आपटलो आनी पडलो आनी खूब इंजर्ड जाला. ताका आतां सद्याक मडगांवच्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान लोकांनी व्हेला. अशें आयकूंक येता की ताचें नांव जिलानी खालेकर आनी 22 वर्सांचो टोर्नाटो. सद्याक ताका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान व्हेला आनी हांगा मडगांवचे पुलीस पावन जाल्यात आनी ते पंचनामा करपाक सुरवात केल्या. प्रुडंटा खातीर सावयो डायस आणि विवेक प्रभू. पर्वरी फ्लायओव्हराच्या कामाची पळोवणी करून आमदार मंत्री रोहन खंवटेन काम सद्याक बंद करूंक लायला. शेनवारा सगळ्या संबंधीत खात्यांचे जोड बसके मेरेन काम बंद उरतले. सध्या कामाक लागून वरांची वरां येरादारी तुंबता. बसका घेवन व्यवस्थीत प्लॅनिंग करून काम सुरू करचें म्हूण आमदाराचे कॉन्ट्रॅक्टराक निर्देश. Traffic management and Mamladarak is not informed about the diversion of traffic. It is a very important tool. Valde truck which are not allowed between 8 and 9 and from morning 7 ka 8 on night 9 they shouldn't be allowed by order asa. पण ट्रक इल्ले भोंवतात तांचे ट्रक मुवमेंट डायवर्जन रायट फ्रॉम होंडा फॉर हेवी ट्रक्स मुविंग दॅट सायड टुवर्ड्स वेर्ना और गाडयो ज्यो येता म्हापशेच्यान डायवर्ट करप कलंगूट त्या सायडीक हांगा न येता इज समथींग वीच वी वील हॅव टू नॉट ओनली गो बाय नोटिफिकेशन बट पीपल ऑल्सो वील हॅव टू गेट इन टू प्रॅक्टीस मोड विथ इनफ मॅनेजमेंट ऑफ स्टाफ सो दॅट इज कॉर्डिनेटेड. ह्यो सगळ्यो गजाल्यो बारीक दिसतात पूण बारीक मनीस जर चलता ताका दाख दुखता आनी तेन्ना मागीर डेव्हलपमेंटाच्या नांवार जरी आमी करता आमच्या नांवार बॉब पडटा. तेन्ना ती फ्रांस सुपर पंचायती जावं विच आर मेजरली इनवॉल्ड और अदर ऑथॉरिटीज हू आर कन्सर्न वी नीड टू अंडरस्टँड सो द रेजिडेंट्स आर क्लियर. ताच्या खातीर आमी सांगिल्लें की सगळं तुमचें कॉर्डिनेशन जातकच वन फायनल प्रेझेंटेशन तुमी दियात फॉर विथ CM आनी आमी along with the panchayats where everybody is in know-how. We put our points, discuss it and find answers and solutions to it. So हे केलें जाल्यार डेव्हलपमेंट जो आमकांच जाय फ्लायओव्हराचो तो बऱ्या प्रमाणात जाता पण वेल कॉर्डिनेटेड जाता तर मिनिमम डिस्टर्बन्स टू पीपल हॅपन्स. आज हें जाल्ल्या खातीर लोकां भितर एक एंग्जायटी जाल्या कितें चल्लां काय म्हणून वी आवरसेल्व्स वर नॉट इन द नो हाव आनी ताचे खातीर जेन्ना इन्स्पेक्शन मागलां इट इज व्हेरी इंपॉर्टंट दॅट ऑल लायन डिपार्टमेंट्स अलॉंग विथ नॅशनल हायवे कोऑर्डिनेट्स वीच वी हॅव आस्क्ड देम अलॉंग विथ द कॉन्ट्रॅक्टर एंड देअर कन्सल्टंट तांचे मेळ्ळे की आमकां तांणी शेनवारा आतां प्रेझेंटेशन सांगलां फॉलोईंग वीच वील हॅव अ प्रेझेंटेशन एंड डिस्कशन विथ CM ऑन द फायनल मॅटर्स ऑफ हे आतां फॉर एक्झाम्पल सर्वीस रोड वॉज टू बी कट आमी सांगलां सर्वीस रोड टच करनाकात कित्याक नो मोजो जावं बाकीचे जावं लोक जावं जाणटे येवन बसतात सडनली यू क्रिएटिंग समथींग वीच इज नॉट रिक्वायर्ड. गोयचे उद्देजक GST कायद्यान सुदारणा मागतात. 22 जूनाक GST कावन्सिलाचे बसकेन मुख्यमंत्री वांटेकार जाता. ताका GCCI निवेदन दिला. नव्या GST नोंदणी प्रक्रियेत बदल करचे, GST फ्रेमवर्क सुधारचो, टॅक्स स्लॅब सुटसुटीत करचे, इनपूट टॅक्स क्रेडिटाक वेळ मर्यादा काडची अश्यो सुदारणा GCCI सोदता. GST कावन्सिलाच्या बसके वांगडाच दिल्लीत पर्यावरण मंत्र्याकय मेळटलो म्हूण मुख्यमंत्र्यान प्रुडंटाक सांगलें. फाल्यां दिल्ली हांव बजेट रिव्यू मिटींग आनी GST मिटींग
आमच्या एनवायरमेंट मिनिस्टरा बरोबर मिटींग आसा. त्या मिटिंगे खातीर वता सो वेगवेगळे विशय दिल्लींतले रिजॉल्व. GCCIन GST विशीं आपले कांय मागण्यांचे निवेदन मुख्यमंत्र्याक दिला. With GST completing 7 years, with record tax collections and a wide registration base, we feel that this is the right time to have a rationalization of rates. Currently there are 4 slabs for GST and there is also a list of blocked credits, and there are certain taxes which are not into the GST ambit. We believe that rationalization of these taxes will really help to reduce the classification cases, will help to reduce the inverted duty structure cases, as well as provide a seamless flow of credit. We have also recommended removal of the time limits for availing input tax credit. GST, when it was in the nascent stage, especially in the earlier years, there were cases where taxpayers were not able to claim certain input tax credit in the earlier years. We feel that if this facility is given to the taxpayers to claim, then I think it will really help their financial working capital. The other macro matters which we had represented were for revising of the returns, so that any unintentional or clerical errors can be rectified very quickly rather than waiting for future periods, as well as for incentivizing genuine and compliant taxpayers with qualitative benefits like processing of faster refunds. For new registrations, we have recommended to have a standard set of documents for registration. This will help to have more taxpayers into the formal economy. We have also recommended that at a larger scale, we should also have a one window kind of a registration for all your direct and indirect tax compliances, so that it becomes easier for a new taxpayer to come into the formal economy. We have also recommended a lot of sectoral benefits for the industry, such as for tourism. We have recommended that there should be a uniform rate of 12% for all the hotels. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोयची खाशेली कुणबी साडयेक बरी मागणी आसा. हे साडयेक GI टॅग मेळ्यार ताच्या उत्पादकांक लाव मेळटलो. ही गजाल मतीन धरून गोंय सरकारान कुणबी साडयेक GI टॅग मेळचो म्हूण प्रस्ताव धाडला. गोंयान अजून 10 गजालींचे GI टॅगाचे प्रस्ताव घाल्ले आसात. खतखते, उणो आनी हुमणाकूय GI टॅग मेळोवंक यत्न. गोंय सरकारचे विज्ञान तंत्रज्ञान आणि कचरा व्यवस्थापनाचे खाते आहे. त्या खात्याच्या अंतर्गत हे मंडळ येतं आणि हे मंडळाचे गोंय सरकारान भौगोलिक नोंदणी म्हणजे GI जॉग्राफिक इंडिकेशनचे रजिस्ट्रेशनचे काम सोपयलें. आणि आम्ही हल्लीच आमच्या मंडळाच्या वतीन गोयची आमची कुणबी साडी आणि कापड तसेच गोयचे आमचे स्वीट धोतले 2 आयटम आम्ही GI फायल केल्ले आसा. आणि हाच्या आदी आमकां गोंयान आमकां 10 आमकां GI आमकां मेळिल्ले आसात. ते विविध 10 आमचे GI एप्लिकेशन पेंडींग आसा. आणि त्याच प्रमाणे आम्ही आता गोंय सरकारच्या आदेशानुसार आम्ही गोयची फीश करी जी फेमस आसा जगभरात, ती फीश करी आम्ही फायल करपाक हातान घेतलेली आसा. गोंयचो उणो आनी पाव पोळी म्हणटा ती आमी हातान घेतलेली आसा फायल करपाक. त्याच प्रमाणे गोयचे खतखते, मागीर गोयची गोवा शागोती आयटम, मागीर गोयचे आमचे चिकन कॅफ्राल असे आयटम सध्या आमच्या विचारात आसा. आणि त्याचे आम्ही डेटाबेस आम्ही डेटा जनरेट करतात, त्याचेर आमी काम करतात आणि ते जातकच आम्ही एक आयटम फायल करतात. आणि अपेक्षा करता की GI रजिस्ट्री जी आसा चेन्नय ती जाता तितले बेगीन आमचे जे त्यांच्याकडे पेंडींग आसा 10 आयटम हे विचारात घेतले, एक्झामीन करतले, जेणे करून आमच्या गोंयचे जे 10 आयटम 10 GI आसा तो आमचो आयटम डबल जावपाची शक्यता 20 जातले आमची आसा. आणि लागलीच आमचे जे विज्ञान तंत्रज्ञान खात्याचे डायरेक्टर जे आसा श्री अंकित यादव यांच्या मार्गदर्शनानुसार आम्ही काम करतात. सरकार लायटीची बिलां वाडयता ते वटेन सोलर पावर करून बिलांत थाकाय जोडात म्हूण लोकांक शेरमाव. मात सरकाराचे सोलर पावर तयार करपाचे स्वताचे स्किमीचेरूच प्रश्नचिन्ह. वाळपय लायटीच्या खात्याच्या कंपाऊंडात बसयल्ली सोलर पॅनलां गेली 4 वर्सां जाली धुल्ल खातात. कनेक्शन दिल्ले ना, एकूय युनिट मेगावॉट लायट तयार जाल्ली ना. खासा रिपोर्ट. लायटीच्या बिलांत दरवाड जावपाची आसा आणि गव्हर्नमेंट त्या बाबतीन पावलां मारीत आसात. म्हाज्या फाटल्यान तुमी जो प्रकल्प पळयतात हो प्रोजेक्ट आसा तो कोविडा पयली प्रोजेक्ट घातलेलो. जवळ 2000 म्हाका दिसता कोविड स्टार्ट जालो तेन्ना 2019-20 हो प्रोजेक्ट घातलेलो आणि आयज जवळ 4 वर्सां जाली हो जो सोलार प्रोजेक्ट आसा तो प्रोजेक्ट हांगासर वाळपय सत्तरी हांगासर धूळ खात पडलेलो आसा.
आता सध्या आमी हांगासर उबे आसा ते वाळपय जे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आसा आनी सबस्टेशन आसा तेच्या मदीं जो ओपन स्पेस आसा ते स्पेसान म्हाका दिसता हे टाटा कंपनीन म्हाका दिसता सोलार पॅनल बसयल्ले आणि हे सोलार पॅनल इतले आसा की म्हाका दिसता जी आमची वाळपयची सिटी आसा फूल त्या सिटीक आख्ख्या लायट दिवपाची ह्या सोलार पॅनला कडेन कॅपेसिटी आसा आणि ताका लागून तशी तयारी जाली तेंच्यानी सोलार पॅनल बसयल्ले आणि ह्या पॅनलांचो जो ट्रान्सफॉर्मर आसलो थंयच्यान लायट व्हरून त्या ट्रान्सफॉर्मरा मेरेन पावयल्ली लायट ती बट कितें जालें खबर ना तेच्या फुडें हो प्रोजेक्ट इन्स्टॉल केलो बट चालू जावच्या पयलींच हो प्रोजेक्ट अजून मेरेन धूळ खात पडलेलो आसा आणि जवळ जवळ आता 4थें वर्स आसा आणि जर लायटीची दरवाड जातली गव्हर्नमेंट कितें म्हणटा की तुम्ही सोलार पॅनल बसया इलेक्ट्रीक गाडयो घेया म्हणटा पण गव्हर्नमेंटाच्या कंपाउंडा भितरूनच हो येदो व्हडलो म्हाका दिसता कितल्याशे करोडांचो प्रोजेक्ट आसा हो प्रोजेक्ट जर अशें जर धूळ खात पडले जाल्यार म्हाका दिसना की गव्हर्नमेंट लोकांकूच फक्त सांगता आणि आपण कांयच करिना आपले प्रोजेक्ट अशें ते पळय कुसेत उडयता प्रोजेक्ट गव्हर्नमेंटान हे जे हांगासर कितें धूळ खात पडले आसा तेजी तरतूद जर पयली केली जाल्यार म्हाका दिसता चड बरें जातलें सत्तरीच्यान पुटंटा खातीर कल्पेश गावस. केंद्रान 14 पिकांचेर MSP वाडयल्या गोंयच्या शेतकारांक ताचो लाव जातलो. शेतकी संचालक संदीप फळदेसायान प्रुडंटाकडे उलयलो. भात शेती करपी 5,000 गोंयकारांक MSPचो लाव मेळटा. कम्युनिटी फार्मिंगाक लागून पडीक जमनींचेरूय शेती वाडल्या म्हूण शेतकी संचालक सांगता. कोविडा उपरांत गोंयचे शेतकार खंय परत शेतांनी देंवले. गोंयची कंडिशनाक ज्यो इजिली कल्टिवेट जाता अश्यो व्हेजिटेबल्स गोंयचे शेतकार आतां मोठ्या प्रमाणात घेता. तेतून भितर पावसाचे सिजन जर आमी जर पळयले जाल्यार लोक काकडी कल्टिवेशन करता ग्रीन चिलीज आमी रबीक करता आनी पावसा दिसांक भेंड्याचें कल्टिवेशन मोठ्या प्रमाणात जाता. सो आमच्या हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टरान ऑल इंडिया लेवलाचेर 14 क्रॉप्साचो MSP सध्या वाडयल्ले कडेन आसा सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो. तेन्ना आमी सादारण गोंया खातीर आमी एश्युअर्ड प्रायस दिता तो आमी 23 रुपया दितालो म्हणजे सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो जेन्ना 21 रुपया 83 पैसे आसले तेन्ना आमी 22 रुपया दिताले. आतां गव्हर्मेंट ऑफ इंडियान 117 रुपया पर क्विंटल वाडयला आनी तो वाडयतकीर सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो MSP जो आसा तो 23 रुपया पर किलो जातलो. सो आतां आमचो गव्हर्मेंटाक म्हणल्यार आमचे हॉनरेबल चीफ मिनिस्टर आनी आमचे हॉनरेबल एग्रीकल्चर मिनिस्टर हाजेर कॉल घेतले आनी आमचो जो पळय गोंयच्या शेतकारां खातीर जो पळय एश्युअर्ड प्रायस आसा तो वाडोवपाचे ते आमचे हॉनरेबल चीफ मिनिस्टर आनी एग्रीकल्चर मिनिस्टर कॉल घेतले. आफ्टर कोविडा टायमार लोकांक एक शेतां वचपाची जरुरत अशी दिसली सामकी तांकां नीड अशी दिसली आनी कोविडाच्या इफेक्टाक लागून सगळे शेतकार परत शेतां देंवले. ते शेतकार आतां तशेंच कंटिन्यू करता. कोविडा नंतर शेतां जे पळय नवे शेतकार जे पळय देंवले शेतांक ते कोण बंद जालें ना ते तशेंच चालू आसा. आज वडा पुनव हे पुनवेक ज्येष्ठ पुनवी म्हणटात. सवाशिणी वडाची पुजा करतात. घोवाक दीर्घायुष्य मेळचें बरें आरोग्य मेळचें प्रत्येक जल्मान होच घरकार मेळचो म्हूण वडाक प्रदक्षिणा घालून पुजा. वडाची ताळी घरान हाडून सिजनल फळफळावळींनी पुजेची पद्दत कांय घराण्यांनी आसा. वटसावित्रीची वडा पुनव. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट ट्विटर प्रुडंट प्लस ॲप फेसबुक पॉडकास्ट टाटा प्ले ॲप जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट बी सेफ कीप वॉचिंग प्रुडंट.